माझे नाव शितेश मोरे, हांव शेळप्यां रावता, वॉर्ड नंबर 2. आता सांगपाचें म्हटल्यार मेन म्हटल्यार कितें ह्यो टर्म म्युन्सिपाल्टीचो काबार जालो आनी आतां ते रस्त्याची कामां करतात. कोण नगरसेवक आनी ते येतात आनी हांगा रावतात आनी अशें दाखयतात की बाबा ह्यो रस्तो आपूण केला. लोकांक म्हणजे कितें लोकांच्या दोळ्याक कितें पानां पुसतात तुमी? कितकीशीं वर्सां जालीं, कित्याक लागून करूंक ना रस्ते तुमी? आतां कित्याक म्युन्सिपाल्टीचं इलेक्शन येयलां म्हणून करतात? आतां की लोकांक कितें दाखोवंक सोदतात तुमी की म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन येयलां, आमकां मतां मारात, आमी रस्ते केला, हे केला. अरे इतकी वर्सां कितें म्हणून केल्लेलें तुमी? 5 वर्सां कितें केलात? आतां कित्याक करता न्ही? आतां बी करूं नाकात मरे. रे बाबा न्हू, इतकी वर्सां जालीं तरी बीन तेच तुमचे कावन्सिलर. म्हणून ह्या फावटी जे तुमचे न्यू फेस आसात पळय, नवे उमेदवार आसात, तांकां निवडून हाडात. कित्याक तुमची फुडलीं कामां करूंक जाय म्हणून तांकां निवडून हाडात तुमी. हे आतां पयलींचे नगरसेवक आहा पळय, हांकां तुमी कशेंच निवडून हाडचे न्हू. म्हापशा जितके वॉर्ड आहा पळय तितक्या वॉर्डांनी जे भारतीय जनता पार्टीचे जे उमेदवार आसतले तांकां तुमी कशेंच निवडून हाडचे न्हू. हे तुमच्या फक्त दोळ्याक फक्त पानां पुसतात. लास्ट टायमार ते दाखयतात फक्त की बाबा आपूण इलेक्शनाक रावतलो आनी बेगिना रस्ते करतात. अरे कोड लागल्यार तुमकां कशी परमिशन हे मेळटा हे करपाक, रस्ते करपाक? तुमी लोकांच्या कितें दोळ्याक पानां पुसता फक्त. म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे जे उमेदवार आसात तांकां म्हापशेकारांनू प्लीज तुमी मतां मारूं नाकात. कित्याक हे फक्त तुमकां फटयतात, फक्त तुमकां यूज करतात आनी फक्त हे नाटकी करतात.